तर आयज आसा आमच्या ट्रिपाचो डे 3 आणि आयच्या दिसाचो फर्स्टच व्हिडिओ. जस्ट काल जो आम्ही शिर्डी येयल्लो पण त्याचे कंटिन्युएशन आहे, दर्शन बीन जे जालें पळय ते हांवें कालच्या व्हिडिओन ॲड केला आणि आयच्या दिसाचो हो फ्रेश व्हिडिओ जो आसा पळय आतां हांव तो स्टार्ट करता. तर पयलीं गुड मॉर्निंग म्हण रे. गुड मॉर्निंग. मा आणि बाय आसा, बाय विची करता, बेजार येवंक लागला. आतां जस्ट आमी रुमांतल्यान भायर सरल्या आणि बाय जे आसा पळय ते विची करपाक लागले. सो आमी आतां कोल्हापूर जे आसा पळय ते वचपाक भायर सरला. एक्चुली न्ही आमचो प्लॅन वेगळोच आशिल्लो. आयज आमी काल दर्शन घेवपाचें आनी आयज आमी हांणी एक स्पॉटार वचपाचें आशिल्लें आनी 2 स्पॉट आशिल्ले आमचे, बट लेट जालो आतां आनी ते 2 कडेन वचपाना. आतां आमी डायरेक्ट जे आसा पळय ते कोल्हापूर वतलीं, महालक्ष्मी अंबाबाई दर्शन, आनी मागीर पळोवया थंय पावता तेन्ना कशें कितें डिसायड जाता पळय न्हू तें. सो आतां जस्ट भायर सरल्या, सकाळीं 10 सुमार 10:15 सुमार जाल्ले आसा आनी आतां आमी वता. आनी मेन टेंशन आतां म्हाका आयलां की म्हाका NH जाय आशिल्ली. एक मिनीट रे, मातशें न्ही रोडाचें कन्फ्युजन जालें. सगळे जंक्शन आशिल्लें आनी भरपूर रोड आशिल्ले ते हेजे जंक्शनार, बारीक 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 सगळे. सो एक वटेन एकदां हे वटेन गेली तो रॉंग जालें, ती एक वटेन ते वटेन गेली तो रॉंग जालें अशें करून. सो आतां फायनली वता आमी. बट आमी जो आतां रोड हें केला पळय, 2 ऑप्शन गुगलान 2च ऑप्शन दाखयले, पण सेकंड ऑप्शन ऑलमोस्ट खूब मातशें लॉंग रुटान आशिल्लें. म्हणून जे आमी आतां चूज केलं पळय तो बरो ना रोड. म्हळ्यार रोड बरो आसा बट हायवे NH न्ही स्ट्रेट हायवे दिसता, तो ओल्ड NH अशें कितें तरी. असो प्रॉब्लम जाता आसले, तूं कांय मेळना न्ही वाटेर. रोड बरो आसता, ट्रॅफीक बी खूब कमी आसता आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार अशें हे प्रॉब्लम जाता गांवांतल्यान बी अशें वचपाक हें करतकीर. दाखयता तुमकां कसलो रोड तो. आनी आमी रावले चायेक आतां फॉर ब्रेकफास्ट. च्या पिवून आशिल्ली, ब्रेकफास्ट करून आशिल्लें ताका लागून. सो हें आसा रेस्टॉरंट हॉटेल साईरथ म्हणून. एक मेळ्ळें थंयच रावले आमी, मुखार मागीर कितें मेळत ना मेळत म्हणून. कितें आसा खंय, कितें आसा खंय पळय हांगासर आमची ब्रेकफास्ट हेणें घेतल्या. तूं कितें घेतलें रे? मिसळ पाव. मोट्यान सांग. मिसळ पाव भाजी. आनी आमी हांगासर घेतला पाव भाजी, म्हळ्यार बॉम्बे पाव भाजी पाव भाजी म्हणटात तर ती घेतला. आनी बरें आसा रेस्टॉरंट जें आसा तें. म्हळ्यार तेंची हांगासर चडशी अशें कडेन पत्र्यांचीच आसता ती, कन्स्ट्रक्शन आसना. बरें आहा टेस्ट आसा, बरी आसा गे भाजी. बाय म्हाका खावपाकूच दिना. चल बाबा आमकां लेट जातलो, सो आमी खाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. आनी कितें आसा म्हणटा तो वडा बीन अशें, म्हळ्यार तेंगे मेड्डू वडा बीन, इडली बीन आहा, हे डोसा बीन, हेंच ऑप्शन. सो आमी हेंच घेतला. झाडां पानां बसून ना, एक एक निम्मो चड अशें झाडां पानां आसना थंय सायडीच्या. सो आमी येता येयल्या पर्यंत ह्या रुटान येयला. आसा मुखार NH आसा, ऑलमोस्ट पुना पावता बट सद्याक रोड जो आसा पळय न्हू तो असो ह्या रितीन टर्न आसा आनी रस्तो बारीक, बट रस्तो पिड्ड्यार बीन ना, आसा सारको आसा. मदीं मातशें खंय हें आसा बट कांयच ना वाटेर. उदक बसून एक मेळपा ना, कितें अशें जाय पडलेलें असो रोड आसा. आनी ऑलमोस्ट हो रोड आतां आमी एक कितले किलोमिटर येयले आसतले रे, 5-6 किलोमिटर तरी सेम रोड येयला. सकयल आसा रे कितें येयले पळय दिसता घरा बीन. सिटी अशी, सिटी ना ती बेस्ट गांव असो कितें आसा, इल्लो असो आसा. बारीक रोडांतल्यान भायर सरून न्ही आमी पुना हायवे धरला आतां आपल्यात हांगासर. आनी बरो आसा, फाटल्यान हें बरो आशिल्लो हायवे जो आसा पळय तो. आतां तुमकां मोबायलाचेर कितलो बरो दिसता खबर ना पळोवपाक, बट मस्त आहा. सिनीक व्यू सारको रे. पळया
पहिली बी ट्रॅव्हल केला. लास्ट टाइम शिर्डी गेल त्यांनी त्याच्या लास्ट टाइम जेन्ना येयल्ली पळय शिर्डी तेन्ना कोल्हापूर वता आसतना असंच. आनी मुखार टनल बी आसा आनी हे पात आमकां अशें घुंवण हांगासर हेजेर येवपा जाय ह्या रोडार. सो बरो आसा रोड सगळो असोच आसा. आतां तुमकां जर हांव हेच सगळें दाखोवपाक गेलें खूब लेंथी जातलो कित्याक की ऑलमोस्ट कितले तरी किलोमिटरनी असोच आसा रोड जो आसा तो. ओके सो चलो दाखयता मागीर तुमकां टनल मेळत जाल्यार दाखयता. वत मारता सारकें आनी आमी हांगासर रगडी चालू केल्या. हो कांयच खायना हो म्हणटा आपल्याक न्हीद येतली खाल्यार. सुस्ती मारता म्हणटा. खाल्यार सुस्ती मारता न्हीद येता काय म्हण खायना खायना. आनी एकदां न्ही आमी दिसाचें ट्रॅव्हल केला हे सायडीच्यान आनी एकदां रातचें ट्रॅव्हल केला. याद आसली तुका ह्या रोडान? रोड सोंपता ना रे कितें तरी आसतलें म्हणून डायवर्ट केलं आसतलें. रोड थोडी हे जाता सायडा बी सायडांनी तेंचे मागीर कितें एक लोक एडवायस करता कितें केन्ना ट्रॅव्हल करता तेन्ना हेवी मील घेयनाका म्हणून. हां ते सगळीं जाणां करतात आसतली. हेवी मील घेतलेले मागीर न्हीद येवपा लागता आनी डायजेशन बी इश्यू जाता. ताका लागून आमी लायट ब्रेकफास्ट आमी तरी कितें अशें करून मदीं खाता. हांवें पळय बिस्कीट घेतल्या मानाले कितें तरी घेतल्या. कितें घेतलें गे मदाक चुरमा घेतला खंमान. तो कांयच खायना. तो फ्रुट्स बीन खाल्यार तशें करून कितें नाल्यार च्या म्हळ्यार ब्रेकफास्ट लंच आनी मागीर डायरेक्ट डिनर. डिनर पासून लायटच. हय कितले हे येता पळय त्यो कशें गेले तर गाडयो त्या सायडीन ह्या सायडीन गेल्या मरे पळय. आतां बंद केलें दिसता. आतां जाल्या ही न्हू ह्या वाट दनपारची न्ही 1:45 सुमार जाल्या आनी आमी पावली पुना. पुना इन सेन्स आमी पुना सिटी ना भायर आसा. भायलो रोड जो आसा पळय ना थंय एनएचीच न्ही रे ही दिसता. आनी इतलें ट्रॅफीक तुमकां सांगता ऑलमोस्ट कितले रे एक 20-25 किलोमिटर सुमार. इतलें ट्रॅफीक मोबायल सुद्दां हाती काडू पळय दिसता तशें करून धरपाक व्हिडिओ करपाक बी. इतलें ट्रॅफीक हेवटेन पळोवका तेवटेन भोव लायता काय तो लायता इतलें सारकें ट्रॅफीक. सो बऱ्यो बिल्डींग बीन आसा. खंय चिपलून रे अशें कितें तरी मॅपार हांवें मातशें आतां गुगलाचेर पळयल्लें बट कांयच ना तेजे कडेन सायडीन उलोवपा बी भंय दिसता. इतलें ट्रॅफीक सारकें आनी भायली गाडी पळयता आनी अशेंच कट मारून वयता न्ही रे. सिग्नल आसा भरपूर पण कोण सिग्नल फॉलो करनात. सिग्नला पळय हां सिग्नल आतां ऑन हें आसा हें रेड आसा सगळे जाण गेले. पळय कोण कोणा लायता आनी कितें आनी काय कोण खबर ना. लोक ग्रीन आतां आमी वयता ते सिग्नल ग्रीन आहा लोक कशे घुसता पळय. तरी पण ते सायडीच्यान हे सायडीन सगळे घुसता अशें सामकें. आनी हे बायकवाले म्हण पळय करतात खरें भंय इतले हितून ट्रॅफिकान गाडी चलोवपाक म्हणल्यार पळोवनूच भंय दिसता बसीर वचपाचें अशें. आनी इतले ट्रॅफीक जाणां अशें करून हें ना पार्किंग बिर्किंग कांय ना. सिटी टायपूच अशी ती पण एक्चुअली मेन सिटींतल्यान ना हो भायलो रोड स्टील इतले ट्रॅफीक आनी आमी जेवपाक बी कांय रावना. फुडें मागीर रावतले आतां हे ट्रॅफीक जे आसा पळय स्कीप जालें की ना मागीर रावतली अशें म्हणून आसा. पळोवया सिग्नल ऑन जालो 80 सेकंदाचो बी सिग्नल ऑन जाता. एक सिग्नल 80 म्हळ्यार कितलो टायम उरता रे ट्रॅफिकाक. भरपूर ट्रॅफीक सारकें. केन्ना काय हितूंतल्यान आतां भायर सरल्या पुरो जाला. खबर आसा आमकां आमी येयल्या ह्या रुटान हो रूट आमच्या खातीर नवो ना. स्टील न्ही अशें करून बेजार येता ट्रॅफीक येयली की भंय दिसता पयलीं म्हाका. लोक हॉर्न मारता हॉर्ना वयले हातच काडिना एकदां हात दवरले जाल्यार. व्हरायटीज आसा म्हणकर सगळे सिमेंटाच्या आनी लोखणाच्योच न्ही. मॉडेल्स नो बरे वेगळे मॉडेल्स
हांगानी जर ब्लॉक बीन पडले न्ही जाल्यार जालेच ते सावार फुल्ल सामको सगळं काळोख ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर मायज आसा 1500 चिल्लर आसा मीटर आनी हिंगेले आतां हांगासर जर लायटी ह्या फाटल्यान कांय नाशिल्लें न्ही इतलो काळोख जाणा भयानक अशें सारको टनान पळयात हांगासर पुना हायवे आनी टायम पळयात 2:50 जाली आनी आमी हांगासर रावला स्वाद फॅमिली रेस्टॉरंट ब्रेकफास्ट लंच डिनर वेज नॉन वेज अशें करून सगळें टायम जालो न्ही आतां रेस्टॉरंटान बीन कोणूच ना चड अशें मागीर हाका म्हटलें आसा मेळटा थंय थांब कित्याक मागीर मुखार त्रास जातले न्ही ताका लागून तांचें बरें हांगासर गार्डन रेस्टॉरंट हांगा ओपन डायनींग बीन आसा खंय इवनींग बी बसपाक आतां वत न्ही ओके चलो आमचें जेवण आयलें हांगासर पळयात बायक थंय टेबलार घातलेलें आमी हाणें बिरयानी ऑर्डर केल्या आनी ही हांगासर माली वेज थाली 2-3 आयटम्स आसा रायस आसा रायस दिलो रिटर्न जिरा रायस दिलो प्लेन हाडपा लायक वेलतडें आसता वेज बिरयानी हेची ओके आनी आमी बी सेम दोगांयकू आनी हे हायवेचे सारके आनी बायेक येता न्हीद सारकी बरें आसा रेस्टॉरंट कोण ना सद्या कस्टमर टायम जालो न्ही 3:15 जाली ताका लागून मी जेवन घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां निंबू पाणी ऑर्डर केल्लें हांवें सनसेट टायम जालो आनी आमी न्ही हांगासर पावले टोलार खंयचो टोल म्हणून कांयच खबर ना टोलार पावला ओल्ड आसा एक टोल आसा आनी आजून टायम आसा ऑलमोस्ट 150 सुमार किलोमिटर आसा दिसता न्ही रे आनी हांगासर हांवें घेतला स्ट्रॉबेरी मस्त अशी स्ट्रॉबेरी घेतल्या 80 रुपया एक सांगतालो 150 2 हांवें म्हटलें 100 2 हांव 100 2 दिताले विचारून दिले 100 2 आनी मेन म्हटल्यार कितें खबर आसा दाखयता तुमकां मादी गे दाखयता हय ही पळयात सायज पळयात हेची स्ट्रॉबेरींची कितली मोठी आहा ती आनी सेकंड थींग म्हटल्यार एक बी पान घालूं ना आमच्या थंय बी मेळटा पळय तितून पानां घालता पळय पोनाक हितून कांयच ना आनी दोनी हेंची क्वॉन्टिटी हे पळया क्वॉलिटी कितली फ्रेश आसा पळय पळयल्यारूच कळटा एक ओपन करता राव कितली फ्रेश आसा पळय सारकी मस्त आसा हाका म्हटलेलें हांवें उदर महाबळेश्वर हांगच्या लागीं 45 समथींग किलोमिटर मेळ्ळें जाल्यार घेवया म्हणून टोलार हें पळय खावपाक घेतल्या व्हरपाक न्ही उरलें जाल्यार व्हरपाचें नाल्यार खावन सोंपोवपाच्यो सो टोल आनी आतां डायरेक्टली कोल्हापूर पावता मेळ्या मरे डायरेक्ट टोल कितलो रे 85 आमी न्ही ऑलमोस्ट कोल्हापूर जे आसा पळय ते पावपाक आयली आनी सद्याक आतां टोल आसा हांगासर त्या टोलार च्या पिवपाक रावल्या खूब जालें न्ही लॉंग जर्नी हेका म्हटलें इल्लीशी च्या पी अशें म्हणून पावली ऑलमोस्ट एक 25 बी किलोमिटर उरलां आसतलें आनी हें पळय हांगासर हो टोल हेजो आनी सगळें हें आसा बरें सगळ्या च्या हें तें मेळटा अशें करून लोकल बीन केन्ना केन्ना मदीं मदीं अशें टेस्ट करपाक जाय न्ही ह्या हेका आमी हांगा वयतना सोलापूरच्यान वता आसतना पिल्ली आनी आतां हें पळय अशें माक नाका खंय म्हाका बी नाका आनी बाय हें पळय गाडयां लॉरींग पळयता सारकें ओके सो चलो मागीर मेळटा तुमकां कोल्हापूर पावली सो पावली आमी रुमान कोल्हापूर पावली आनी कोल्हापूरच्यान आतां आमी न्ही रुमान पावली सो रूम केला हॉटेलाचे भायलो आउटर स्ट्रक्चर कितें आसा पळय तो तुमकां हांव मागीर दाखयता म्हळ्यार फाल्यां बीन आसा आतां रातचें ट्रॅफीक बी खूब आशिल्लें आनी रातचें आतां सारकें दिसना बीन न्ही ताका लागून आनी हॉटेल जें आसा पळय तितून आमी अशें म्हणना की आमी एवरी टायम रावता म्हणून बट एक अशी 2-3 हॉटेल आसा जे कडेन आमी रावतात अशें करून सो तितून भितरलें हेंवूय एक हॉटेल जितून आमी रावतात सो सद्याक रुमाचो टूर दाखयता तुमकां
बारीक रूम आसा आमकां ट्रिपल बेडाचो रूम जो आसा पळय न्हू तो मेळूना. म्हळ्यार ट्रिपल बेडाचो रूम जो आसा पळय तो नॉन एसी नाशिल्लो, एसीन फूल आसा खंय तेंचो ट्रिपल बेडाचो. सो आमकां एसी जाय आशिल्ली बायेक लागून. हांव पळयलो मिररान दिसता टावल पळय तितूनूच आसा बॅगान. सो आमकां एसी जाय आशिल्ली बायेक लागून, ताका लागून आमी कितें केलें एक्स्ट्रा मॅट्रेस जे आसा पळय खंय ते पळय फाटल्यान दिसता पळय एक्स्ट्रा मॅट्रेस घेतला. आनीक मागीर मानांतले हो एकलो कोण न्हिदतले मागीर सकयल. ओके सो ताका घालनाका म्हणटा तो घालता म्हणटालो आमी म्हणल्यार नाका आसा ते पांया कडेन अस्कड येता न्ही ताका लागून. आनी रूम दाखयता तुमकां कांय ना व्हडलो आसा नॉर्मल जसो रूम आसता पळय तसोच रूम आसा. एसी रूम आनीक नॉन एसी घेवन आमी दाखयता. हें आसा एंट्रन्स हो डोर हेजो रुमाचो. आनी हो आसा आमचो रूम. बारीकसो रूम व्हडलो असो ना म्हणल्यार तेंचो तो कपल बेडरूम म्हळ्यार डबल बेडाचो. हे पळय बाय मागीर. सो हांगासर आमचो पसारो मांडलो आमी हाडटनाच. हें उदक भितर न्ही बायेक लागून कॅरी करपाकच पडटा. हांगासर हे बेड, ही टीवी हांगासर. आनीक हें हांगासर तेंचें कबड बीन आसा थोडेंशें सामान दवरलां टावल आनी हें सगळें तेंचें मेळटा हांगासर. पळयात मॉइश्चरायझर हो शॅम्पू हांगासर हाय सोप. ओके आनी हो हांगासर वॉशरूम तेंचो बरो आसा पळय. वॉशरूम मिरर आनी ही लायट आसा पळय ती आनी बऱ्याक पडटा. ओके सो आतां हय जस्ट पावले आमी आनी आजून बॅगा बिगा चड कांय ओपन करूना. सो भायर रडपाक लागले ताका भूक लागली दिसता. हॅलो गुड मॉर्निंग. तर आयज आसा नेक्स्ट डे आनी आमी वता टेम्पलान वता देवाच्या दर्शना खातीर वता. सो पळोवया सकाळची न्ही आतां ऑलमोस्ट 9:15 सुमार जाल्या आनी आमी आतां भायर सरल्या वचपाक. आनी पेजमा फाटल्यान आनी फुडें बाय आनी वो. तर आमचें हॉटेल जें आहा म्हणल्यार जे कडेन आमी रूम केल्ले पळय थंयच्यान टेम्पल सामकें लागीं 500 मिटर पसून ना लागीं मातशी चडटी लागता इतलेंच. सो ते मुखार सारकें स्ट्रेट देवूळ आसा. सो आमी वता पळयता. इफ सपोज जर खूब गर्दी असली न्ही जाल्यार आमी फकत मुखदर्शन घेतली आनी ना गर्दी अशी कांय गर्दी ना जाल्यार हें करतले भितर वतली टेम्पलान. कित्याक की खूब रश आसा न्ही जाल्यार बाय भितर रावपाना. कित्याक भितर मातशें कंजस्टेड आसा न्ही म्हळ्यार तें फूल पाशाणाचें न्ही हें जाता काळोख असो. आनी सेकेंड थींग म्हटल्यार खरस मारली चडाक चडत थंय मागीर भितर लायटींग बी खूब कमी आनी सामकी गाभाऱ्या कडेन पावलें की ना मागीर गर्दी जाता दुखयता एकामेकाक ताका लागून. आनी बाय आयज सकाळच्यान खूब क्रँकी जाला. अशें रडटा ताळो बी आवाज परतना तसो करून ताळो फोडून फोडून रडटा. राती तशें रडटालें ताका लागून हातान चड ताका स्ट्रेस आउट करचें ना. ओके पावपाक येयली देवळा दाखयता मागीर तुमकां गर्दी बी कशी आसा जाल्यार. जालें आमचें दर्शन. आमी न्ही मुख दर्शन घेतलां आनीक भितर गर्दी आसा. गर्दीन चड ना एक अर्दवर बी लागतलें लायनीक चड अशें लागचें ना ताका लागून आसूं म्हटलें बायेक लागून. न्ही रे बा तें मातशें कालच्यान रातीच्यान क्रँकी जालां. पळय सो मा येता पळय बेश्टें मुखदर्शनूच घेतलें. आतां वता आमी ब्रेकफास्ट बी कांय करूना न्ही कला प्रसाद इल्लो घेता आनी भायर सरता. फर्स्ट टायम न्ही आमी हांगासर असो ब्रेकफास्ट ट्राय करता. हांगा न्ही हें पळय थालीपीठ आनी येल्लापे बी मेळटा. बरें लागता. बरें आहा न्ही रे टेस्ट. हां फर्स्ट टायम केन्ना हो खायनाशिल्लो फर्स्ट टायम खावया म्हटल्यार. बाय पण खाना न्हिदला. मान बी थालीपीठ घेतला हेणें बी थालीपीठ घेतला. बरें लागतलें पळोवया म्हटल्यार म्हणून दोगांयनी एकूच घेतलें नाजाल्यार मागीर दुसरें कितें ट्राय करपाक मेळटा. हो केन्ना खायना अशें रोड सायड बीन फर्स्ट टायम.
रस कस खाऊ बघा खा म्हटलंय उगी झोपली होती ना ती आम्ही ते घाबरलो झोपली उठले मरून गेला हो तिकडे खूप लांब जातलं नाही गे आणखी तो पिंक कलरचा ताई वरचा हा हा लांब होणार कितीपासून स्टार्ट आहे ताई 2000 पासून कॉटनचं कापड 9 वारी ना 2000 बरोबर ड्रेसेस सो झाले आमचे दर्शन बी हा पहिले दर्शन घेतल्याने येईल आम्ही बाहेर सरली तर आता नी रुमाल आसात आणि बाहेर चेंज केले ताका तो ड्रेस घातलेलो तो मस्त असं हेजो असो न्ही पैठणी ड्रेस तो तेगेलो सो ताका लागून तेजेर गरमी जाता ताका सो म्हणून तो ड्रेस जो आसा पळय तो चेंज केला पळय हांगासर खेळटा आनीक आमी मी मा बी साडी चेंज करता हांवूय बी चेंज करता आनीक मागीर भायर सरता हांगच्यान सो चलत तर आयचो व्हिडिओ हांगासर सायन करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक अशेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तुमी म्हाजे व्हिडिओ अशेच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका नवे आसा चॅनल बी सबस्क्राईब करात चलत मेळया तुमी थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय